झगझगता तें सगळेंच भांगार न्हय. खरेंच उदरगतीच्या नांवान ह्या सैमाचो तसोच आमचोय विध्वंस वा इबाड करतात आमी. आमचे जाणटेले जशे जियेताले, न्हेसताले, खाता पियेताले, खरेंच तोखणाय करपा सारकें. पूण ल्हव ल्हव आमी ह्या गजालींचेर विसर घाला. पूण ह्यो चडश्यो गजाली बऱ्यो देखून त्यो फुडले पिळगेक सांबाळून दवरपाक सरकारान तोखणाय करपा सारकें पावल उबारलां हाची जाणवीक आमी आयच्या 7वी यत्तेच्या पाठांत करून घेवया. पाठाचें नांव म्हजी जीण. पाठ क्रमांक 15. भुरग्यांनो, हो पाठ म्हळ्यार एका कुमाराची आपजीण. म्हाका कुमार धंद्या खातीर मेळिल्लें भांगरा पदक पळोवन कोणाकूय म्हजो अभिमान दिसूंक फावो. पूण हें जैत जोडूंक म्हाका खूब हाल उपाद्रे सोंसचे पडल्यात. म्हजो बापूय गांवांतलो नांवाजतो कुमार आशिल्लो त्या वेळार कुमाराक बरेंच म्हत्व आशिल्लें. घराघरांनी मातयेच्या आयदनांचो वापर जातालो. रांदपा सवरपाक गाडगे, बुडकुले, तवल्यो, माळट्यो, कुळणी, तवे, सोलां तोरांचो पुरुमेत करपाक कदीं, दोणां अशीं साबार आयदनां. उदक थंडगार दवरूंक गुलगुलेत, दुडू सांबाळपाक मिलेर, फूलझाडां लावंक कुंड्यो, तशेंच पणट्यो, करे, धुपाटणी अशे तरेकवार नग करून गांवची गरज भागोवपाचें काम म्हजो घराबो पिळग्या पिळग्यांनी करीत आयला. बापाय वांगडा हांवूय हें काम करीत आयलां. उपरांत ह्या धंद्यांत उदरगत जावंक लागली. तशे नवे नवे शोध लागले. लोकांचे आचार विचार बदलूंक लागले. तांबें, पितूळ, आलिमेन, स्टील हांचो वापर जावंक लागलो. इतले मजगतीं प्लास्टीक आयलें. तरेकवार रंगयाळीं आयदनां मन भुलोवंक लागलीं. ह्या परिवर्तनांक लागून मातयेच्या आयदनांचो वापर खुबूच उणो जावंक लागलो. ल्हवू ल्हवू आमचो धंदो बसलो. पोट भरप लेगीत कठीण जालें. हें पळोवन म्हज्या बापायचे हात पांय गळसणले. आमच्या फुडाराचें येवजून ताच्या दोळ्यांनी दुकां आयलीं. चडशे कुमार गांव सोडून नोकरेच्या सोदाक शारांनी पावले. पूण म्हजो बापूय मात आपल्या पुर्वजांचो वेवसाय सोडूंक तयार नासलो. बापायचें पळोवन हांवेंय हो वेवसाय तसोच चालू दवरपाचो निश्चय केलो. प्रयत्न केल्यार यश मेळटाच आनी जालें तशेंच. गांवच्या एका जाणकारान म्हाका एक खबर दिली. सरकारान गांवगिरें जिवीत सुदारचे खातीर एक महामंडळ स्थापन केलां. ताचें नांव हस्तकला ग्रामीण आनी लघु उद्योग विकास. हाचे वरवीं तरेकवार येवजण्यो आंखल्यात. ही खबर आयकून म्हजी उर्बा वाडली. शारांत वचून हांवें वासपूस केली. कुमार उद्योगाचे उदरगती खातीर सरकाराची खास येवजण आशिल्ली. हे येवजणे खाला सोंप्या अटींचेर आनी सवलतीच्या काळातरान रीण मेळटालें. ते भायर नव्या कसबांचें गिन्यान तशेंच प्रशिक्षण दिताले. नवीं आवतां दिताले. हांवें येवजणेचो लाव घेवन प्रशिक्षण पुराय केलें. तातूंत मातयेक वेगवेगळे आकार दिवन सोबेच्यो वस्तू, नव्या आकाराचीं सोबीत गुलगुलेतां, फूलदाणयो, तरेकवार खेळणीं, नवे पद्दतीचे नळे आनी विटो तयार करूंक शिकलो. ते उपरांतच म्हाका सरकारी रीण फावो जालें. हांवें विजेचेर चलपी चाक, माती कालोवपाचें मिशीण आनी कांय सांचे
सवलतीचे दरेन सरकारा कडल्यान विकते घेतले. नव्या नेटान हांवें म्हजो धंदो सुरू केलो. तयार केल्लो म्हाल म्हाका बाजारांत व्हरून विकची गरज पडना. सरकार आमचे कडल्यान तयार म्हाल विकतो घेता आनी विकता. ह्या म्हालाक मागणी वाडत आसा. सुदारीत आवतांक लागून चडांत चड म्हाल तयार करप शक्य जाता. आयज म्हज्या हाता खाला 7-8 कारागीर काम करतात. अशे तरेन आमच्या धंद्याक बरे दीस आयल्यात. म्हालाचो खप वाडोवचे खातीर सरकार दर वर्सा तरेकवार वस्तूंचें प्रदर्शन घडोवन हाडटा. कारागिराक उर्बा येवची म्हूण तरेकवार वस्तूंच्यो सर्ती दवरता. दर वर्सा हांवूय कुमार कामाचे सर्तींत वांटो घेता. अंदू कुमार हस्तकले खातीर आशिल्लो पुरस्कार म्हाका फावो जालो. म्हाका हो मान फावो जाल्ल्यान हांव खोशी जालां. तशेंच कुमार धंद्याची उदरगत पळोवन म्हाका समाधान भोगता. भुरग्यांनो, हे कुमाराचे देखींतल्यान आमी आमच्या जिवितांत देख घेवया आनी आमच्या जाण्टेल्यांचे धंदे सरकाराच्या आदारान अशेंच सांबाळुया. देव बरें करूं.